आम्ही लोट तसं अनेक दुबईचे एक फॅमिली असं बामण बायल चेडू तशी तांगेली अक्का बाबाजी सक्कड असाची आईच्या एक इव्हेंट मस्त मेमोरेबल जे तुम्हाला दिसतं सगळे फंक्शन पण तुम्ही आता बाहेर येत असाची मस्त जरा मेळण्याशा पुरवची कशी दिसतं एक्सपिरियन्स आईचे आम्ही इतले कोविड जे तरी मस्त टाइम नंतर इतले जण आमचे गेलो ओटू मेळटा असाची आमकां GSB संमेलन म्हणून सांगतना आम्ही इतले व्हडलीच केला जेत म्हणून आलोचन करनिशिल्ल्यार भारी चंद कोण केला वेन्यू सिलेक्शन फूड आणि प्रोग्राम्स भारी चंद केला एवरीथिंग कन्सिडर कोण चंद कोण केला एक चूर कष्ट जाय न्ही आमकां इवन चलडू वयात घरा वचा म्हणटा नाका नाका आमी हांगा वापस आनी काही थोडे वेळ ड्रॉप द्या म्हणून सांगता तशें मस्त गमत जाला आमकां आनी एवरी इयर तुमी अशें करूं का म्हणून आमगेली विनंती. थँक्यू. आणि कोणी उलयता की तुम्ही प्रोग्रामा विशयी कोणी उलयता उलय. Thanks for this opportunity given. We are very happy to be a part of this. Never thought that such a program is going to be conducted here in our place. Actually it was very amazing. Very happy and thankful. Thanks. थँक्यू. आणि एक बरं खुशी जाल म्हणारी तुम्ही फर्स्ट टाइम इंटरनॅशनल इव्हेंट करता जाची त्या इव्हेंटाक फर्स्ट दुबयची यूज केला तुम्ही दॅट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस आणि दोग जण चेडू होंगा वाडिलीची ऑलमोस्ट 13 वर्सांतल्यान आसा आमी होंगा सो इट्स समथिंग व्हेरी स्पेशल फॉर अस सो थँक्स फॉर अरेंजिंग दिस. थँक्यू. इट्स अ बियॉन्ड इमॅजिनेशन की मंगळूरात एक इंटरनॅशनल इव्हेंट दुबईत कंडक्ट केला. इट वॉज व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड. थँक्यू. थँक्स अलॉट. येस आमगे लोट अनेक दुबईचे फॅमिली आसा सकाळींतल्यान तुमी प्रोग्राम पळयता आसाची ओटू मेळटा आसाची तुमगेले फ्रेंड्स मेळो पुरोची रिलेटीव मेळो पुरोची हांगा आमगेले इंडियांतूच पळय ओटू लागीं मेळनाच केलो पाटी हांगा दुबय तसले व्हड एक स्टेट तूं तुमी एक परस्पर मेळचे भार येवं ते ओकेशन मेळचे आज एक GSB संमेलनान येवनार तुमी पुरो ओटू मेळटा आसाची कशें दिसता. ॲक्च्युली एक महिना करून आम्ही वेट करता आशिल्ली असले एक आमकां प्रोग्राम मेळटस म्हणून आज तो दीस आयला सकाळ बारसान आमी केला प्रोग्राम कशें आसतले की कशें ऑर्गनायज केला म्हणून हांगे तर इट इज वन ऑफ द बेस्ट इव्हेंट हांव दुबय अटेंड केला असल हांव इंडियांत म्हळ्यार गांवां आसतना अटेंड केला जाल्यार म्हाका आयची इन्सिडंट पळोवन लायक तुम्ही पुराय जन ओट मेळ केला मस्त थँक्स आभरणाक तांणी एक लीड घेतला GSB तर्फेन आमकां मस्त खुशी जाल्लें. हांव पुराय फॅमिली घेवन आयला म्हगेले पूत म्हळाला आज येना म्हणून हांव सांगलें आसलें आमचे गेले इव्हेंट सोडूनच जे तुमी मुखार पुराय फॉलो करता म्हणून तो खुशी राहिला ताका गम्मत जाल्लें. सो ऑल द थँक्स फॉर पुराय जाणां कॉन्ट्रिब्यूट केल्लेले. आणि सांगले पूत येना म्हणालो म्हणून म्हळ्यार यंग जनरेशनाक असल म्हळ्यार एक मनांत आसता बोरिंग प्रोग्राम म्हणून मनांत एक सायकोलॉजिकली आसता जाल्यार ह्या प्रोग्रामाक येवन हागे लागीं निमगे कशें दिसलें म्हणून इंग्लिशान उलयत. Yeah, I would like to appreciate the efforts taken by youth of GSB in organizing such an event. They have worked really hard and I could see. I enjoyed a lot today. Looking forward to more events. भारी लायक जाल्या पुरा अरेंजमेंट्स भारी छंद कोण केला. वी फेल्ट व्हेरी हॅपी टू अटेंड दिस इव्हेंट. अनेक म्हळ्यार कोडियल तेर पळयले म्हणके जाल्ले हांव दाळयतो आनी काल आयकलोलो युथ ऑफ GSB तो आज खावन कोडियल तेरान जेवला म्हणके जाल्यार मस्त थँक्स. भारी खुशी जाली युथ ऑफ GSB फॉर इंटरनॅशनल लेवलार फॉर जेन्ना ओटू प्रोग्राम करता हें पळोवन भारी खुशी जाली संतोष जालो आनी आयज प्रोग्राम भारी चंद ऑर्गनायज केलेलो. कोविडा मागीर आशिल्ली फर्स्ट टायम आमी ऑर्गनायज करता आसा ती चेडवान मिगेल चेडवान लेखिल्लें की बोरिंग आसता पळय येना म्हणटा आशिल्लींची पण मागीर आतां खुशी जाली तांकां सकाळां पळोवन आमगेले सकाळ आमचे गेले जेन्ना मेळ न्हू भारी खुशी जाली. थँक्यू. आय फील लायक एक प्लॅटफॉर्म आशिल्लो पुरा GSB जाणांक ओटू मेळ्ळो आनी खुशी जाता की आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळच्याक गुर्त करच्याक पुरा जाणां ओटू. सो आय रिली लव द शो एंड इट वॉज रिली नायस. पुरा फॅशन शो ताकून डान्सीस ताकून एनर्जेटीक एन्थुजियास्टीक व्हेरी वेल डन. मस्त लायक ऑर्गनायज जाल्लें आनी आमगे चेडू हांगे सकट कल्चर पळोवचें मेळ्ळें. एक आमची गेल जेन युवे इंतू आनी युथ ऑफ GSB गांवची जेन येवन एक लायक संमेलन जाल्लें गेट टुगेदर जाल्लें भारी खूश जाली. अशें मस्त पटी जावका एटलिस्ट वर्सा एक पटी पुटी जावका. म्हाका हांगा येवन लायक जाला. एक्चुली हांगा येवन यू कॅन रियली फील द GSB स्पिरीट एंड लायक इव्हेंट्स आसले द फूल एंटरटेनमेंट ब्युटिफूल एनर्जेटीक. आय लव्ड इट. सगळे दुबई फॅमिली का धन्यवाद. थँक्यू.